23 ऑगस्ट हो आता राष्ट्रीय अंतरिक्ष दीस म्हूण मनयतले. चांद्रयान मोहिमेच्या यशस्वीतेच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें शेनवारा ही घोशणा केली. बेंगलोरान चंद्रयान मोहिमेंत वांटेकार जाल्ल्या विज्ञानिकां वांगडा संवाद सादत प्रधानमंत्री मोदी हाणें विज्ञानिकांची तोखणाय केली. साऊथ आफ्रिकेंतल्या परतल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे थेट बंगळुराक गेले. ताणें चंद्रयान 3च्या यशस्वी लँडिंगा खातीर सगळ्या विज्ञानिकांची भेट घेवन तांकां परबी भेटयली. इस्रोच्या यत्नांक म्हजो सलाम अशें म्हणीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें विज्ञानिकांची तोखणाय केली. पुराय भारत देश ज्या खिणाचे उमळशिकेन वाट पळयतालो तो निमाणो 23 ऑगस्टाक उजवाडलो. मात प्रत्यक्षरित्या जरी आपूण हांगा नाशिल्लो तरी आपलें मन हांगाच आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्र्याचें म्हणणें. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलाची पळोवणी केल्या उपरांत IVF केंद्र 1 सप्टेंबरा सावन सुरवात करपाचो निर्णय घेतला. देखून मंत्र्यान सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलाचो आढावो घेतलो. जंय साधन सुविधा ना ताचो बेगोबेग बंदोबस्त करतलो आनी वेगवेगळ्या वॉर्डांत गरज आसा तितक्यो नर्स भरती करतलो अशें आश्वासन ताणें ह्या वेळार दिलें. सागरमाला प्रकल्पाखाला देशांत 802 प्रकल्प हातांत घेतल्यात. तशेंच न्हंय येरादारी हो येरादारीचो मोड सगळ्यांत सवाय दराचो आशिल्ल्यान हाचो लाव सगळ्यांक जातलो अशें केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री श्रीपाद नायक हाणें सांगलें. हाचे वरवीं गोंयकारांकूय रोजगार संद निर्माण जातली अशें मंत्री श्रीपाद नायक हाणें सांगलें. मोरजेच्या मिलाग्रीस चर्चीचे सोबितीकरण आमदार निधींतल्यान करतलो अशें उतर मांद्रेचो आमदार आरोलकारान दिलें. शेनवारा मिलाग्रीस चर्च वाठाराची पळोवणी केल्या उपरांत आमदार उलयतालो. मडगांवच्या ESI हॉस्पिटला फाटल्यान बांदिल्ल्या नाल्याच्या कामाची म्हायती उदका स्त्रोत खात्याच्या अभियंत्यान विधानसभेत चुकीची दिल्या असो आरोप शॅडो कावन्सिलाच्या सावियो कुतिनोन केला. चुकीची म्हायती दिल्ल्या खातीर शेनवारा शॅडो कावन्सिलाच्या वांगड्यांनी ESI हॉस्पिटला फाटल्यान निदर्शनां केली. देखून फटीची आनी दिशाभूल करपी म्हायती दिल्ल्या खातीर अभियंत्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी ताणें सभापती कडेन केल्या.
सरकारान मोपा विमानतळाचेर ब्लू कॅप प्रिपेड टॅक्सी काउंटर घालपाचो निर्णय घेतला. ह्या संघटनेच्या अध्यक्षपदार संजय कांबळी हांची वेंचणूक जाली. सुरवातीक सरकारान 200 टॅक्सी चालकांक परमीट दिला. हाचेर सरकारान सखोल चौकशी करपाची गरज आसा. टॅक्सीकारांक दिसाक 3 भाडी मेळ्ळी जाल्यार हातूंत 100 टॅक्सीकारांचो समावेश जातलो अशें नारुलकार हाणें सांगलें. मये पोयरा रस्त्याचेर व्हॅनीन झाडाक धडक मारिल्ल्यान जाल्ल्या भयानक अपघातांत ड्रायव्हर तरणाटो गंभीर जखमी जाला. हो अपघात शुक्रारा राती 11:30 वरांचेर घडलो. जखमी तरणाटो पोयरा वाठारांतलो आसा. ताचेर सध्या जीएमसींत उपचार चालू आसा. ताची भलायकी हुस्को करपा सारकी आसा अशें कळटा. अपघात घडलो तेन्ना तो एकटोच व्हॅनींत आशिल्लो. दिवचल शारांत येरादारी अडचण निर्माण करपी पदेरांचेर आतां कारवाय जातली तशें पालिकेन स्पश्ट केलां. सायकलीचेर पाटी लावन कांय पदेर सकाळीं आनी सांजे दिवचलच्या बाजार वाठारांत रस्त्याचेर पाव विकतात. ह्या पदेराक लागून येरादारीकूय आडमेळी जाता अशें नदरेक आयलां. पेडण्या म्हालान मसणभुंयेचो व्हडलो प्रश्न उप्रासला. सरकारान मसणभुंयेचें अर्दवट काम करून दवरिल्लें आसा. देखून आदले मुख्यमंत्री आनी आदल्या मांद्रेच्या आमदारां सयत थळाव्या लोकांनी सगळ्या वाठारांत मसणभुंय बांदून दिवपाची मागणी सरकारा कडेन केल्या. आखे मडगांवां नगरपालिकेन दिल्ल्या कंत्राटाचें काम केल्ल्या कंत्राटदाराचे 7 लाखाचे बील थकीत कित्याक उरले ताचे विशीं तशेंच पालिकेच्या हेर आर्थीक घोटाळ्या विशीं चवकशी करपाक निवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षताये खाला खासा समिती नेमपाचो निर्णय मडगांव नगरपालिकेच्या बसकेन जाला.
कानोळ भलायकी केंद्राच्या कामाचो शुभारंभ जाला आणि बेगोबेग बांदकामाक सुरवात जातली अशें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो हांणी सांगलें. तशेंच ह्या वाठारांत खुबशे पर्यटक यो वच करता देखून ह्या कामाक पयलीं प्राधान्य दिवन करून घेतलो. मजगतीं टॅनंट व्हेरिफिकेशन जावप खूब म्हत्वाचें अशें ताणें ह्या भायर सांगलें. ग्रामीण मित्र सेवेचो लाभ चडांत चड गोंयकारां मेरेन पावचो म्हूण गोंयच्या मोटरसायकल पायलटांक ह्या उपक्रमाचे ब्रँड एम्बेसिडर करतले अशी माहिती मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. मोटरसायकल पायलट चडशा लोकां कडेन संपर्कांत येता, ताका लागून ह्या उपक्रमाक तांकां एम्बेसिडर करपाचें थारायलां. ह्या येवजणे वरवीं 219 सरकारी येवजण्यांचो लाभ गोंयकारांक ऑनलायन माध्यमांतल्यान घेवपाक मेळटा अशें मंत्री खंवटे हांणी म्हणलां. राजकारण आणि वैजकी पेशा कांय खिणापुरतो कुशीक दवरून दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन शेनवारा चक्क शेतान देंवले. चिखलाची पर्वा करिनासतना ताणें आपल्या मेणकुरे गांवांत नाचणीची लागवड लेगीत केली. मेणकुरे पंचायती वतीन शेनवारा गांवांत इंटरनॅशनल इयर ऑफ मिलेट्स दीस मनयलो. ह्या सुवाळ्याक आमदार मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. ह्या भायर पंचायत मंडळ, शेतकी खात्याचे अधिकारी, मळावी शाळेचे विद्यार्थी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या भायर मार्गदर्शन करतना दोतोर शेटये हांणी नाचणीचें म्हत्व सांगून शेतकारांनी नाचणी, बाजरी ह्या पिकांकडेन लक्ष घालचें, तशेंच विद्यार्थ्यांनी शेती विशींचें ज्ञान आपणावचें असो उलो ताणें मारलो. बाणस्तारी अपघात प्रकरणात मेघनाथ सावर्डेकराक फोंड्या उत्तर गोंय जिल्लो सत्र न्यायालया कडल्यान अटकपूर्व जामीन मंजूर जाला. बेरेस्तारा मर्सिडीज कार चालक परेश सावर्डेकराक जामीन मेळिल्लो. दाबोळी विमानतळ बंद पडचो ना. मोपा विमानतळा सयत दाबोळी विमानतळ कार्यरत रावतलो अशें आश्वासन नागरी हवाई उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी दिलां. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी तांची दिल्लींत भेट घेवन हे विशीं चर्चा केली. हे शिवाय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय खेळां मंत्री अनुराग ठाकूर हांची भेट घेवन गोंयांत आयोजीत जावपी राष्ट्रीय खेळां सर्तीच्या आयोजनाच्या कामकाजाची म्हायती दिली. ह्या वेळार ह्या सर्तीच्या आयोजनांत पुराय तेंको दिवपाचें आश्वासन मंत्री ठाकूर हांणी दिलां.
ग्रामीण मित्र सेवेचो लाभ आतां थेट 14471 हेल्पलायन नंबराचेर फोन करून गोंयकारांक मेळटलो। गोंय सरकाराच्यो 179 येवजण्यो लोकां मेरेन पावच्यो म्हूण सरकारान ग्रामीण मित्र चालीक लायला। ह्या सेवेक आनीक घटमूट करपा खातीर IT खात्याच्या जोड पालवान ग्रामीण मित्र सेवा आतां आनीक सक्षम केल्या। जमीन अधिग्रहण करचे पयलींच रेल्वेन ट्रॅक डबलिंगाचेर काम हातान घेतिल्ल्यान वेळसावचे लोक चाळवल्यात। रेल्वे ट्रॅक डबलिंगाक वेळसावच्या लोकांचो खर विरोध आसा। लोक हाच्या आड हायकोर्टांतूय गेल्यात। गरज पडल्यार ह्या सगळ्या आड सुप्रीम कोर्टांत वचपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। शुक्रारा मुरगांव नगरपालिकेन अचकीत वास्को सप्तकाची भेट घेतली। भेट घेतल्या उपरांत वास्को सप्तकान ज्या पसऱ्याकारांनी दुकानां घातला आनी शुल्क फारीक करूंक ना तांचे सामान जप्त करपाची शिटकावणी मुरगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हांणी दिल्या। पेडण्या म्हालांत मसणभुंयेचो व्हडलो प्रश्न उप्रासला। सरकारान मसणभुंयेचें अर्दवट काम करून दवरिल्लें आसा। देखून आदले मुख्यमंत्री आनी आदल्या मांद्रेच्या आमदारां सयत थळाव्या लोकांनी सगळ्या वाठारांत मसणभुंय बांदून दिवपाची मागणी सरकारा कडेन केल्या। गोंयांतल्या एका दोतोराच्या घरांतलो 50 लाखांचो माल फारावपी पश्चिम बंगालच्या एका चोराक पणजे पुलिसांनी उखल्लो। ह्या कामान गोंय पुलिसांक पश्चिम बंगालचे पुलिसांची मजत जाली। सांपळ रचून हे चोरां मेरेन पुलीस पावले।
दिवचल माल पावण्या वयल्या सरकारी वाचप घरां कायमस्वरुपी आनी सोयीस्कर अशी इमारत बांदची अशी मागणी वाचकांनी केल्या। स्वतंत्र इमारत नाशिल्ल्यान हे वाचप घर सध्या दिवचल पालिका कार्यालयाच्या दुसऱ्या माळ्याचेर भाड्याचे सुवातीन चलता। ताका लागून खासा करून जाणट्या वाचकां खातीर अडचणी जाता। हे लायब्ररीक 38 वर्सांचो इतिहास आसा, जाल्यार 29,000 परस चड पुस्तकां आनी 3,000 परस चड मॅप आसात। विरोधी पक्षाचो एकजूट ना हो विजय सरदेसायचो आरोप आपाच्या ॲडव्होकेट अमित पालयेकारान भायर आयलो। ते वैयक्तीक मत आसूं येता अशें पालयेकार म्हणटा। वाघ संरक्षीत क्षेत्राक सुप्रीम कोर्टान विरोध करपाक मार्गो आदवोगाद नेमपाचेरूय आपाच्या ॲडव्होकेट अमित पालयेकारान टिका केल्या। भाजपान तांचो खासदार ब्रिजभूषण चरण सिंगाक कुस्तीपटूच्या विनयभंग प्रकरणात माथ्यार बसोवन दवरिल्ले देखून भारताच्या कुस्ती क्षेत्राक फटको बसला। नेम आनी मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करूंक नाशिल्ल्या जागतीक कुस्ती संघटनेन भारतीय कुस्ती संघटनेचेर बंदी घातल्या। भाजपाचो खासदार ब्रिजभूषण सिंग जो भारतीय कुस्ती संघटनेचो अध्यक्ष जावन आसा, ताच्या आड विनयभंगाच्यो कागाळी करीत भारतीय बायला कुस्तीपट्टू न्याय मागताली। पूण ब्रिजभूषणाचेर कसलीच कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान भारतीय कुस्ती संघटनेचेर बंदी घातल्या। टीएमसीचो म्हणयारो राजन डेमेलोन आरोप केला। युनिफॉर्म सिव्हिल कोड हो कायदो भारत देशांत लागू करपाक जाय अशें आदवोगाद नरेंद्र सावयकारान कुडचड्यार आयोजीत केल्ल्या गजाली कार्यावळी वेळार सांगलें। गजाली कार्यावळींत लोकांनी चर्चेन येवन भासाभास करची असो उलो कायदो मंत्री निलेश काब्रालान मारला। हरमल पंचक्रोशी शिक्षण मंडळान नर्सिंग कोर्स सुरू केला। दर वर्सा ह्या पंचक्रोशी कॉलेजीन 100 विद्यार्थ्यांक नर्सिंग कोर्सान प्रवेश मेळटलो, जाल्यार पेडणे आनी लागसल्ल्या तालुक्यांतल्या विद्यार्थ्यांक ह्या नर्सिंग कोर्साचो फायदो जातलो। तशेंच पुराय गोंयांतल्या भुरग्यांकूय ह्या नर्सिंग कोर्सान प्रवेश घेवपाक संद मेळटली अशें हरमल पंचक्रोशी शिक्षण मंडळाचे चेअरमॅन आनी आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हाणें म्हायती दिली।